भाव, कोणाचे तरी घोव, कोणाचे तरी पुत्र, अशा स्वरूपातले एक हांगासर जेन्ना आज एक आदरणीय आदर्श जो घालून येता पुलीस स्टेशन करून खरोखर कौतुक करायला लागते. हांव आरतीमूय येता आनी पुलीस स्टेशनाच्या ते सागणे करपाचो कार्यक्रम करता की तांकां उज्वल भवितव्य त्यांच्या करता मागता. घरा कडेन वचून सेलिब्रेट करूंक मेळना. सो ह्या इनिशिएटिव्हान खंय तरी आमकांय बीन गणेश चतुर्थी एन्जॉय करूंक मेळची सगळ्या स्टाफाक म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर गणपती पुजपाक स्टार्ट जाले आनी ती परंपरा म्हणजे कंटिन्यू उरल्या आनी हितून आमी सगळे स्टाफ घरा एन्जॉय करता तशेंच हांगासर करता आनी खंय तरी एक तो आमची ड्युटी वांगडा सणूय साजरो करता. आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक ह्या फावटी 11 दीस गणपती पुजला. सो सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी येवचे आनी आमचो गणपतीक नमन करचें. ह्या 11 दिसाच्या हातून आमी विविध प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्या. 25 तारखेच्यान आमच्या भुरग्यांक पेंटींग, ड्रॉईंग, रंगोली आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स आसतली. 10व्या दिसा पुजा आसतली.